आज भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी तालिगांवच्या कम्युनिटी हॉलात जाली। आमच्या मदीं आमकां मार्गदर्शन करपाक राज्य कार्यकारिणी माननीय मंत्री नितीन गडकरी जी हांगासर आयिल्ले, श्रीपाद भाऊ आमचे सदानंद कानवडे हे उपस्थित आशिल्ले। आयच्या राज्य कार्यकारिणींत आमी म्हणटा तशें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन माननीय मोदी आनी मोदी सरकार हाचो कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पास केलो आणि त्याच बरोबर पॉलिटिकल रेझोल्युशन्स गोयच्या सरकाराच्या बद्दल वेगवेगळी कामां जी आसा ही कशा पद्दतीन चल्ला हो पॉलिटिकल रेझोल्युशनूय बी आयच्या राज्य कार्यकारिणीत पास केलो। एक मिशन 27 27 हे मिशन घेवन आमी फुडें वता आणि परत एकदा सगळे कार्यकर्ते चार्ज अप जावन पार्टीच्या कामाक लागलेले आसा। अंत्योदय तत्वाचेर डबल इंजिन सरकाराच्यो सगळ्यो योजन्यो पावोवच्यो हो आमचो मुख्य उद्देश आसा। म्हज्या समारोपाच्या भाशणांतल्यानूय बी हांवें तेच डबल इंजिन सरकारच्यो सगळ्यो येवजण्यो ह्यो अंत्योदय तत्वाचेर लोकां पर्यंत पावोवच्यो ही मॅसेज सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत दिल्या। म्हाका खूब बरें दिसता। कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक मोठो उत्साह आसा, कारण केंद्रांत आनी राज्यांत परत एकदा डबल इंजिन सरकार येवपाक शकलें म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचो देशाच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता। गडकरीन तुमकां एक सर्वे कंडक्ट करपाक लायला। ऑफकोर्स गडकरी राज्य कार्यकारिणीच्या सजेशन्स तर कितें आसता, जो राज्य कार्यकारिणीक मार्गदर्शन करपाक येता तो पार्टीक सजेशन्स दिता। सो डेफिनेटली पार्टी वील डू द सर्वे, म्हणजे जो पार्टीन सर्वे करपाक जाय तो सर्वे पुराय गोंयभर करतले। तितूंतल्यान सरकाराचोय परफॉर्मन्स पार्टी कडेन पावतलो, सगळ्यांचो परफॉर्मन्स जाता। एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजोय परफॉर्मन्स जो तो पार्टी कडेन पावतलो आणि सदोदीत पार्टी अशा पद्दतीचे सर्वे हे कायम करीत आसता। तितून आनी एक ते हायवे सायडीकची जी लँडा बद्दल तेंच्यांनी उलयलें। ऑफकोर्स तेंचे विजन जे सदोदीत आसता एक क्लीन आणि क्लीन गोवा दवरचो आणि म्हणून तर ते वेगवेगळे सोल्युशन दीत आसता। तेंचे आपल्या भाशणांतल्यान मुद्दामून ग्रीन जॉब क्रिएशन्स हाजेर भर दिवचो हेंय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा।